नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे सगळ्यांक येवकार. आमचो हो प्रोग्राम एस्ट्रोनॉमीचो स्पेसाचो सुरू जावन एक आठवडो जालो. लास्ट वीक आमी पळयले आमची पृथ्वी हाजे बद्दल अर्थ डे सेलिब्रेट केलो. आतां टायम जाला अंतराळात उडी मारपाची, युनिवर्सात वचपाची. युनिवर्स हो शब्द म्हणलो की, ब्रह्मांड हो शब्द आयकलो की लोकांच्या मनान विंगड विंगड तरेच्यो कल्पना येतात. एक्झॅक्टली युनिवर्स म्हणजे कितें, तो खंय आसा, केदो आसा आनी ताजे एंड खंय आसा, तो सुरवात केन्ना जाल्लो, ताजे बद्दल कितले प्रश्न आमच्या मनांत आसात. ते सगळे प्रश्न आमी ह्या प्रोग्रामांतल्यान त्या प्रश्नांचो सुटावडो करया. आज फक्त सिंपल आमी पळोवया की आमचे आदिमानव, आमी पयलीं माकडां पासून मनीस जाले, केव मॅन आशिल्ले आमी पयलीं, तेन्ना भाशा सुद्दां नाशिल्ली. आकाशा कडेन पळोवन आमच्या आदिमानवाक कितलें आश्चर्य जाता आसतलें तुमी कल्पना करात. आयची सायन्स तेन्ना नाशिल्ली. एक मिलियन वर्सां पयलीं जेन्ना मनीस ऑलमोस्ट माकड आशिल्लो, आकाशा कडेन पळयतालो, हो चंद्र डेली शेप्स चेंज करता, मदींच नक्षत्रां पडटात, सूर्य दिसाभराक गिराणान ना जाता, हें सगळें आकाशान घडटा. हें कितें हाजे बद्दल ताका कांयच समजनाशिल्लें. आनी तें समजुपाचो प्रयत्न करून ताणें एक विज्ञानाचो शोध लायलो. तो विज्ञान म्हणजे मदर ऑफ सायन्स, एस्ट्रोनॉमी. ताजे बद्दल आमी खुबशे उलयतले. आतां आमचे आदिमानव जेन्ना आकाशा कडेन पळयताले तेन्ना तांकां खुबशे प्रश्नांचे जी उतरां येना, कळना आशिल्लीं, आन्सर्स मेळना आशिल्ले. आनी तांकां म्हाका दिसता इतलें तकलेन फ्रस्ट्रेशन जातालें की आतां हे आन्सर आमकां कशें मेळटले. सो त्या खातीर अबावट 1 मिलियन इयर्स एगो जेन्ना मनीस पृथ्वीचेर निर्माण जातालो, आपल्या प्रश्नांचे उतरां सोदून काडपाक ताणें धर्माचो, रिलिजनाचो शोध लायलो. ही इन्व्हेंटेड रिलिजन. एक कल्पना केली ताणें की कोण तरी आसा जाणें हें सगळें निर्माण केलां आनी जें आपल्याक समजना तें सगळें ताजेर सोडून दिलें. एवरीथींग वीच यू डू नॉट अंडरस्टँड ते गॉड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. अशी एक धर्माची रचना त्या वेळार जाली. आनी आज सुद्दां आमी जेन्ना स्पेसान वतात, हे आयच्या काळान सुद्दां आमी खुबशे विश्वासाचेर आसात. आमी खुबशे बिलीव करतात की आमच्या हातान जें ना तें सगळें देव करता. क्वेश्चन करपाची, कॉमन सेन्स, लॉजीक हे आमी चडशे विचार करनात. ऑफकोर्स हो प्रोग्राम इज नॉट अगेन्स्ट रिलिजन, तशें हांव केन्नाय म्हणना, अशें न्हय. पण मनीस कितले लॉजिकली विचार करता. रॅशनल थिंकींग, सायंटिफीक थिंकींग हें कितें, वॉट इज सायंटिफीक थिंकींग, वी हॅव टू अंडरस्टँड फर्स्ट बिफोर वी गो इन टू सायन्स. सो तेच खातीर आज स्टुडिओन आमच्या कार्यावळीन एक लॉजिकल थिंकींग आनी रॅशनल थिंकींग, कॉमन सेन्सान जर विचार केलो ब्रह्मांडा बद्दल, कशें मनशान पयलीं पासून आज पर्यंत हे ब्रह्मांडा कडेन पळयलां, हे विचार आमच्या फुडें मांडपाक कोणाक तरी हांवें आपयला. येयात तुमकां तांची वळख करून दिता. तर आज आमच्या प्रोग्रामांत हांवें एक स्पेशल अशें एक व्यक्तिमत्व इन्वायट केलां. आतां अशें न्ही की एस्ट्रोनॉमीचो आनी स्पेसाचो प्रोग्राम म्हणल्यार हांगा फक्त सायंटिस्ट आनी एस्ट्रोनॉट्स येतले, अशेंय न्ही. एस्ट्रोनॉमी आनी स्पेस हाका भरपूर लागता लॉजीक, कॉमन सेन्स. सो त्या खातीर लॉजीक आनी कॉमन सेन्साचे एक स्पेशल पर्सन हांवें इन्वायट केल्या. तुमची वळख करून दिता. मिस्टर सुनील खेर. सुनील बाब नमस्कार. आमच्या नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे प्रोग्रामांत तुमचो येवकार. आतां तुमची वळख आमच्या दर्शकांक करून दिवपाची म्हणल्यार सुनील एक क्रिएटीव डिझायनर आसात बाय प्रोफेशन. डिझायनींग इज हिज फोर्टे. इज ब्रेड एंड बटर एंड इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॅशन. पण त्या खातीर ते हांगा नाच, डिझायनींग करपाक ते आमच्या स्टुडिओन नातात. तांचे एक मेन फेसेट म्हणजे ही इज अ एज्युकेशनिस्ट. एज्युकेशनाच्या फिल्डान ते खूब इनवॉल्ड आसात. भुरग्यां बरोबर ते काम करतात. आनी गोंयान आमचें एज्युकेशन लेवल बऱ्या पद्दतीन कशें इम्प्रूव करपाचें, कितें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर्स भुरग्यांक जाय ताजेर ते इनफॅक्ट एक्सपेरिमेंट करीत आसात. ही इज इनोवेटींग एज्युकेशन की यू आर इन कॉन्टॅक्ट विथ किड्स, विथ स्टुडंट्स. आनी तांचे कितें ते मनान विचार आसा, मनस्ताप आसा, ते तुमकां कळटा. आतां सुनील तुका खरें सांगता की कॉमन सेन्स इज मोस्ट अनकॉमन. म्हाका खंयच ते हालीं चड दिश्टी पडना. लॉजीक आनी कॉमन सेन्सान मनीस विचार करना. यू एग्री टू दॅट? Yes, to a certain extent. म्हणून सगळे प्रॉब्लेम आसा. सो दिस टॉपिक टुडे रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉमन सेन्स, लॉजीक. सो हांव तुमकां डायरेक्ट प्रश्न विचारता. कितें जालें, हांव स्कुलांनी वता, भुरग्यांक एस्ट्रोनॉमी बद्दल सांगता, प्रोग्राम्स करता, लेक्चर्स करता. एक स्कुलान एक 7वे 8वेचो भुरगो एकदम उबो रावलो. एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हांवें ताका एक्सप्लेन केलें, बीग बँग म्हणल्यार कितें, युनिवर्स कसो बॉर्न जालो, कशी 13.7 बिलियन आमी कॅल्कुलेट केल्या, आमचो कितलो ओल्ड आसा युनिवर्स, हें सगळें सांगलें. ताणें सगळें आयकलें. इन द एंड तो उबे रावलो
आनी तो म्हणपाक लागलो म्हणजे सर यू आर डिनायींग मी द प्रेझन्स ऑफ गॉड काय म्हणून हांव अजाप जालें म्हाका. सो बाबा रे कितें म्हणपाचें आसा म्हणून विचारलें तेन्ना तो म्हणपाक लागलो सर तुवें सांगलां हें सायन्स आय एग्री टू दॅट पण आमी आमच्या घरान आमच्या धर्मांत एक संस्कार आसतात आमचे वी आर टोल्ड दॅट गॉड हॅज क्रिएटेड द युनिवर्स सगळें कशें ही सगळी सृश्टी निर्माण केल्या परमात्मान आनी तूं ती नाकारता आनी तूं देवाक क्रेडीट दिना काय म्हाका ताणें डायरेक्ट विचारलें वॉट डू यू से. Actually, the child was very intelligent. या आय थिंक सो. I don't think की religion आणि science and कितें they are conflicting with each other अशें म्हाका तरी दिसना. पीपल ऑलवेज से न्ही देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन रिलीजन एंड सायन्स. ना पण ते दोघांचे paths are separate. Religionan you believe there is faith. विश्वास. विश्वास म्हाका scientific proof नाका की God exists. I believe that God exists and I believe that He has created the universe. आता सायंटिफिक माइंड जे असता पळय तांकां दे नीड रिजन. दे कॅनॉट एक्सेप्ट जस्ट बिकॉज यू हॅव सेड इट दे विल नॉट एक्सेप्ट. दे वॉन्ट सायंटिफिक प्रूफ फॉर दॅट. मोस्ट सायंटिस्ट वेर एक्स्ट्रीमली रिलिजियस अँड दे बिलीव्ड इन गॉड. So Einstein is there, Newton is there. Yeah, they all believed in God. अशें खंय कोणें म्हणूं ना की सायन्स इज सुप्रीम अँड इट डिफायज रिलिजन बी अशें काय केन्ना कोणें म्हणूं ना. सो हांव परत क्वेश्चन सोडना तूं म्हाका सांग तूं म्हज्या जाग्यार आशिल्लो जाल्यार त्या भुरग्याच्या प्रश्नाक तूं कितें उत्तर दितलो आशिल्लो. वॉट वूड यू से. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हज्या कोतान यू सी scientists or the way science approaches God is that it seeks proof. It is searching for ultimate truth. And that we call God. Religion also is searching for ultimate truth. There are paths are different. आमच्या हिंदुइझमान तुवें पळयत जाल्यार they say there are many paths to God. एकाच कडेन पावता. हय. So people who have faith they can follow that path to God. People who have scientific bent of mind, spirit of inquiry, they can follow that path to God. आणि जर का कोणाकडे दोन्ही असत that he can combine both and follow that. So that conflict should not be there. Science will keep on questioning and keep on proving itself wrong. दर 100 वर्षांत तुवें पळयत जाल्यार whatever earlier theory was there, it does not explain everything. And so people try to propose or come up with a new theory. It is not that science was invented today. It was invented thousands of years back. Yes, it was invented more. In fact, whether we are becoming more intelligent is a question that I cannot answer truthfully. Yes, we are. Yes. Because I find that, thousands of years back also people who came out and proposed new theories, with that same information we cannot come and conclude that yes, this is how it is. तुका सांगपाक गेलो जाल्यार around 2500 years ago, roughly around 2,500 वर्ष. 250-300 BC in धर तूं. Okay. There was one gentleman, right? ताणे with the knowledge available at that time, म्हणजे त्यांना तांच्या कडेन they didn't have sophisticated tools. So 2,000 years ago, without computers and calculator, he calculated the distance from the sun to the earth. And today we are in awe. म्हणजे how could he have done that without all this? आज आमच्याकडे telescopes असा, we have computers असा, स्पेसान वचूं शकतात. आम्ही स्पेसान वचूं शकता. So that is intelligence at play there. So exactly. म्हाका दिसता as we have progressed, we have more technology available with us. Exactly. But we were not stupid. We were not stupid. Okay. Sunil, आमचो प्रोग्राम एस्ट्रोनॉमीचो म्हणून हांव एड करता. द जंटलमॅन यू आर टॉकिंग अबाउट, हिज नेम इज एरिटोस्थेनीस. दॅट्स वॉट तूं ताजे बद्दल उलयतालो. एरिटोस्थेनीस हे 236 BC ग्रीसान एक व्हडले सायंटिस्ट जन्माक आयिल्ले. वर्ल्डाची सगळ्यात व्हडली लायब्ररी जातून इंडियेचे सुद्धा संस्कृत बूक आसताले, एलेक्झेंड्रियाची, इजिप्टान एलेक्झेंड्रियाची लायब्ररी आसा, थंय एरिटोस्थेनीस लायब्ररियन म्हणून आशिल्ले. आनी एरिटोस्थेनीसाक श्रेय वता जॉग्राफीचें, भूगोल. ही इज द फादर ऑफ जॉग्राफी. फर्स्ट अर्थाचो मॅप विथ मेरिडियन्स, लॅटिट्यूड्स, लॉंगिट्यूड्स ताणें क्रिएट केल्लो. त्या भायर सुनीलान सांगिल्ल्या भशेन one interesting story about this. Columbus, when he went out on his search for India, तेन्ना जर का ताणें एरिस्टोस्थेनीसाचो जर का कॅल्क्युलेशन करेक्टली फॉलो केल्ले,
he would have realized that he is not in India. He is not in India. He has found a new continent. हय पण म्हणजे you see, even 2,500 years back we had this intelligence. आता सांगपाची गजाल म्हणजे I will tell you exactly what he knew at that time. तो he was staying somewhere close to Greece. Okay, and थंय तांचो एक टॉवर आशिल्लो. They built one new tower. Okay, ताका आनी एक गजाल खबर आशिल्ली. जवळ जवळ म्हणजे that time they used to measure distance differently. आता आमी किलोमीटर्स त्यांना स्टेडिया म्हणून यूज स्टेडिया म्हणून आशिल्ले. So around 5,000 stadia or around 900 kilometers roughly. ताका खबर आशिल्लें की थंय एक बाय आशिल्ली from the सिटी ऑफ अलेक्झांड्रियाच्यान हय from where he was staying त्या टावरा कडल्यान around 900 kilometers एक बाय आशिल्ली. बाय आशिल्ली आनी ताका खबर आशिल्लें की एका पर्टिक्युलर दिसाक जेन्ना sun comes right on top of the well, there is no shadow formation. एक्झॅक्टली Right? सावळी पडना त्या सावळी दिसा. पडना. दनपारा 12 वरांचेर There was once a time when our little planet seemed immense, when it was the only world we could explore. Its true size was first worked out in a simple and ingenious way by a man who lived here in Egypt in the 3rd century BC. Far to the south, he read, at the frontier outpost of Syene, something notable could be seen on the longest day of the year. On June 21st, the shadows of a temple column or a vertical stick would grow shorter as noon approached. And as the hours crept towards midday, the sun's rays would slither down the sides of a deep well, which on other days would remain in shadow. And then, precisely at noon, columns would cast no shadows, and the sun would shine directly down into the water of the well. At that moment, the sun was exactly overhead. So ताणें कितें केलें त्या दिसाक स्टँडींग नेक्स्ट टू द टॉवर 12 वरांचेर दनपारा 12 वरां दनपार ही डीड अ कॅल्क्युलेशन बट ही हॅड अज्युम की आज थंय सावळी पडची ना म्हणजे एक्चुअली थंय पडची ना जाल्यार हांगाय पडपाक जायना ना हांगा पडटली पण थंय पडची ना हा. ओके हांगा पडटली हांगाची सावली ताणें कॅल्क्युलेट केली आनी ताज्या वयल्यान ही केम आउट विथ टू थिंग्स ही फाउंड हाऊ मच वॉज द सर्कम्फरन्स ऑफ द अर्थ and he also found how much was the distance of the sun from the earth. अरे वाह. So it is something to do with triangles. It is something to do with triangles. It is something to do with astronomy. ताका खबर आशिल्लें की when the sky at night is this in this particular day, that is the day he must observe it. हय So it is very interesting. म्हणजे आता आमचे कडेन टेक्नॉलॉजी आसा पण आमी आतां चिंतना. सो आतां आमी पळोवया बिफोर इफ वी कॅन टेक अ ब्रेक. Let us see how many of you all can find out how Eratosthenes calculated the circumference of the earth. एक ल्हानसो विसाव घेवया आता एक ब्रेक घेवया आणि ब्रेका उपरांत रोखडोच हांव येता आणि एरिटोस्थेनीसान कॅल्क्युलेट कशी केल्ली की अर्थ केदी आसा ताजी सर्कम्फरन्स केदी आसा ती तुमकां हांव दाखयतां.